म्हज्या एका इश्टा लागीं सोबार तोरेचो आनी बऱ्या आदल्या काळाचो सोरो आपले शोकेसीन एकठांवन दवरलेलो आसलो. एक दीस ताच्या नातवान ताका एक नवी वायनाची बाटली हाडून ताच्या कलेक्शनांत घालूंक दिली. पूण उरफाटेंच जाल्यार इश्टान ताका म्हणलें, हो सोरो आजून नवो आसा, नव्या सोऱ्याक घोस्त आसना. सोबार वर्सां सोरलीं आनी आल्बर्टाच्या नातवान एक बाटली काडून तिचो घोस्त पळयलो, पूण तो पिड्ड्यार जालोलो. एकूच उतरान आल्बर्टान एकठायलोलो सोरो घोस्त आनी उपयोग नाशिल्लो जालो. आयज जेजू आमचें जिवीत ह्या पोन्न्या सोऱ्याक सोर करता. फकत शोकेसींत पळोवंक बरें दिसता, पूण सगलो भायलो देखावो. इश्ट पोन्न्या सोऱ्याक वेंग मारूंक रावलो. हांव आनी तूं कोणाक वेंग मारूंक आसाव काय? मदर तेरेझान आपलें जिवीत दुसऱ्यांचे सेवेक भेटयलें. तेच परी आमची शिक्षक आमकां बरें शिकोप दिवंक आनी आमचो फुडार गिरेस्त करूंक वावुरतात. आमच्या जिवितांतल्यान आमी दुसऱ्यांक कसली शिकवण दिताव काय?